हालींच तुमी कुवेट कोंकणी मोगींचे रोमी लिपयेंतले खेरीत पुस्तक गोंयचे पारंपारीक दायज नांवाचें एक पुस्तक हालीं तुमी प्रकाशीत केलां तुमच्या संस्थेच्या वतीन त्या पुस्तका विशीं सांगशात? अग्नी बाब जी व्हडली स्टोरी आहा पूण हांव ल्हान शॉर्ट करून सांगता थोडेच उतरांनी तुका सांगलां कोंकणीचो आनी गोंयचो मोग म्हाका नीज गोंयकार हांव म्हाका हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम अशें नाय आमी गोंयकार पयलीं वळखत आसतना कोणू जाप करता आसतना तूं हुंयचो रे नांव कितें रे कोंकणीन विचारतलो तेन्ना कळटा गोंयकार म्हूण आनी तूं हिंदू रे मुस्लीम रे क्रिस्तांव रे हें चलना फकत बोलये वरवीं तूं कळटा बार्देसचो काणकोणचो अंत्रुजी काय शाश्टी तो आक्षेकार बीन कळटाय पूण कोंकणी आमची आयडेंटिटी सो हें हांवें चिंतलें आनी सगळे विशय धरून मना म्हजें येयलें एक पुस्तक तयार करुया आतां आमची कोंकणी सांडत वयता आमचें पारंपारीक धंदे दायज कितें आहा तें सांडत वयता ट्रेडिशनल कितें आहा तें कुंभार जावं तो मिठा गोर आनी पिद्रेल माडार चोडपी रेंदेर हें वयता आनी जीं भुरगीं बॉर्न एंड ब्रॉट अप आवट ऑफ गोवा UK दवर अमेरिका दवर आनी इवन गोंयान दवर तांकां कोंकणी ते उतरां ती समजनाय कितें कितें म्हणल्यार कितें तो मागीर ताका तें आतां बरोवन तरी तिगोवन दवरपाक फुडले पिळगेक नेक्स्ट 50-100 years येता तांकां हें चिंतून हांवें तें पुस्तक काडलां तांकां बरोवन दवरपाक हीं उतरां लायक पिद्रेल नुस्तेकार पोदीर हें हांवें दवरलां तें म्हणचे फुडलें तें मुखार जनरेशन येतलें तांकां तें मुखार हे भाशेन आमचें गोंय आसलोलें यशस्वी आसलोलें आनी फुडाराक गोडी आनी चुकले ते हांव आनी काडून तें पुस्तक आनी एक तयार करतलो हे आतां विशय चुकले ते खूबच मोलादीक जालां पुस्तक सारकें आनी मुद्दाम ह्या पुस्तकाची स्पेशलिटी अशी की हें पुस्तक रोमी लिपयेंतल्यान आसा पूण गोंयचे तुमी सांगला ते प्रमाणे वेगळे वेगळे उद्देग वेगळे वेगळे वेवसाय ह्या पुस्तका भितर जी म्हायती आसा आनी चड मोलादीक गजाल तुमी जी ह्या पुस्तकांतल्यान जी साध्य केल्या ती म्हळ्यार ह्या पुस्तकां भितर हांव वाचल्या उपरांत म्हाका अशें दिसून आयलें की कांय हिंदू रिलेटेड इश्यूज जे आसात ते क्रिस्तांव रायटरांनी बरयल्यात आनी कांय क्रिस्तांव रिलेटेड ज्यो गजाली आसात त्यो हिंदू रायटरांनी बरयल्यात ही स्पेशलिटी आनी हांव मुद्दाम आमच्या पळोवप्यांक हांव सांगन की हें जें पुस्तक आसा गोंयचें पारंपारीक दायज हें पुस्तक मुजरत तुमी खंयच्यानय घेयात वेगळ्या वेगळ्या बूक स्टॉलांनी तें उपलब्ध आसा मोल खूब कमी तांणी दवरलां उणें दवरलां तें घेयात आनी वाचत आपल्या तुमच्या भुरग्यांक वाचपाक दियात कारण हें गोंयचें दायज आनी तें फुडें वचपाची गरज आसा तुमी ह्या पुस्तकाची निर्मणी करची अशें दिसली तुमकां आनी मागीर तुमी मुखार गेले हें पुस्तक बाकीच्या भासांनी येवचें अशे तरेन कितें वावर चिंता म्हाका आनी कोणें म्हणलां दुसरे तरी हें करचें म्हूण लिपयांतर करचें आनी तें दिचें म्हूण पूण आजून तेजेर विचार केलो ना आनी आमचे थोडे चिंतपी आहाय न्ही आमचे संस्थेचे हेर मेंबर्स आहाय तें कडेन विचारपा जाय म्हाका कॉर्डिनेटराकूय म्हणून हांवें कोण तरी एप्रोच जालो आमची कन्नड कोंकणी तितल्यान करुया म्हूण आतां कुवीट वचोन हांव गोडी कित्याक हांवें तुका सांगलां गोंयच्या परस कुवीटांतल्यान चड काम जाता सो कुवीटान आहा आनी हांव एटेच आहा गोवन वेलफेअर कर्नाटका वेलफेअर एसोसिएशन म्हूण आहा सो हांव तांकां टचअप जातलो आनी ते आमचो संबंद एकदम बरो आहा तेंचे कडेन कित्याक एकठांय जावन वावुरताय आमी सो हांव चोयतां इवन आदर लिपी खंयची आहाय न्ही तितून पासून गेल्या एकदम बरें दुसऱ्या लिपयांनी तर येवंक जायच पण म्हाका दिसता इवन बाकीच्या भासांनी येवपाची गरज आसा देखीक इंग्लिशींतल्यान येवपाची गरज आसा सो दॅट गोंयचें दायज जें आसा तें इंग्लीश वाचप्यां कडेन फक्त गोंयच्या भारतांतले न्ही परदेसांतले सुद्दां इंग्लीश वाचप्यां मेरेन ती पावपाची गरज आसा आनी त्या नदरेंतल्यान एक खूब बरो मोलादीक असो डॉक्युमेंट हो गोंयच्या दायजाचो हो मुखार वचपाची गरज आसा.